बेंगलोरचो एक फामाद म्युझिशियन क्लेमेंट स्टॅनली वय 29 एकाच हांगा राजबागच्या कानपूरच्या राजबाग ह्या दर्यावेळेर मरण आयलें। क्लेमेंट स्टॅनली 27 तारखेर आपल्या फॅमिलीक घेवन बेंगलोरच्यान गोंया आयलो। गोंयांत तो पाळोळेच्या दर्यावेळेर रावतालो। हे असो आमकां फाटल्यान दोंगर दिसता, ह्या दोंगरा वयच्यान ते वयच्यान पाळोळे बीच आसा। त्यो दोंगर नॅचरल सिनीक ब्युटी पळोवपा खातीर दोंगर क्रॉस करून येयल्ले आनी हेवटेन न्हांवपा लागले। नाता 15 मिनटांनी सुमार अशी एक ल्हार येयले व्हडली आनी क्लेमेंट जो स्टॅनली आशिल्लो 29 वर्साचो भुरगो ताका ते ल्हार घेवन गेले। तो पर्यंत हांगच्यान लायफगार्ड थंय पावता आनी ताका काडटा म्हणल्यार ताका तेन्ना मरण येयलें। आतां तेजी कूड सद्याक बेंगलोर तेजी फॅमिलीच्या स्वाधीन केल्ली आसा। पुलिसाच्या आनी हांगच्या थळाव्याच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगा जायते ट्युरिस्ट येतात राजबाग दर्यावेळेर की डीप आसा हांगा आनी हेणी लायफगार्डान पिल्लूक मारून सुद्दां लोक आयकनासतना भितर दर्या वयतात। हेचेर खंय तरी कंट्रोल येवपाची आज गरज आसा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.